नवरात्रात दसऱ्यान सोपली। हिंदू मानतात ते 3.5 महत्वाच्या मुहूर्तातलो दसरो एक। नित्याच्या कामधंद्याचे सामान, गाडयो, माकडांची पूजा करतात। घर, नवो कामधंदो आणि भांगर धरून कितल्याशाच नव्या गजालींक ह्या मुहूर्ताक लोक रावतात। पळयात गोंयकारांचो दसरो। उसगांव मीठ कॉम्प्लेक्सात बेळगावच्यान वेस्ट घेवन आयिल्लो ट्रक लोकांनी आडायलो। ट्रकातल्या वेस्टात किडे हुमकळटाले। लोकांक तो ट्रक आयला म्हूण कळटनाच सगळे जाण मीठ कॉम्प्लेक्सात पावले। हाचे फुडें असली वेस्ट हाडपाक दिवचे नात म्हूण उसगांवकारांनी थारायला। मीठ कॉम्प्लेक्सानूय तांकां तशें बरोवन दिला। ट्रक आयिल्लो तसो परतो धाडलो। वच तो ट्रक। ह्या ट्रकात हाडिल्ल्या वेस्टात किडे उळटाले। ट्रका भायरूय किडे भोंवताले। ड्रायव्हर पळो, क्लिनर हाताक लागलो। ट्रक बेळगावच्यान मीठ कॉम्प्लेक्सात आयिल्लो। किधर से लाए हो? वो बेलगाम से सर। कौन बोला लाने के लिए? उधर आए देखो सर। क्या है उसमें? क्या बोलता है वो? तुम ड्राइवर है ना? मैं ड्राइवर नहीं, क्लीनर है मेरे। ड्राइवर किधर गया? ड्राइवर किधर गए मेरे को क्या मालूम सर। ट्रक आयला म्हूण कळे उपरांत थंय थळाव्या लोकांवांगडा पंच झेडपी पावले। हाचे फुडें असले ट्रक कशेच हाडपाक दिवचे नात म्हूण लोकांची भुमिका। मीठ कॉम्प्लेक्सानूय तशें तांकां बरोवन दिला। सकाळी आमकां सगळ्या लोकांनी फोन केलो की हांगा घरांत रावपा सारकी आमगे घाण वास येता म्हणून। मागीर ते मारवा सडो म्हणून आसा, आमच्या देवाची एक घुमटी आसा, थंय त्या पुजारीन फोन केलो की किडे सगळे उळपाक लागल्या म्हणून सगळं साफ करपा जायना म्हणून। मागीर लोकल्सांनी फोन केलो की हांगा एक ट्रक धरिल्लो आसा, ते ट्रकांतल्यान फक्त सामके वेस्ट पडटा, किडे पडटा, सोंसपाची ना म्हणून। आमी ते ट्रक मालकाक येवन विचारले, म्हणजे ड्रायव्हर अशें ताका विचारले, तर आमकां एक रसीद दिली जाचेर बरयले डिलिव्हरी टू मीठ कॉम्प्लेक्स म्हणून। तो ट्रक आशिल्लो कर्नाटकाचो, के बरयल्लो आशिल्लो। आमी हाडायले, आमी चेअरमॅनाक आपयले, जाल्यार MD म्हणटा आपूण बेळगांव असो म्हणटा, प्लांटाचो कोण पळय ओनर आसा तो म्हणटा आपूण बॉम्बे असो म्हणून। लास्टाक आमी सगळ्यांनी मीठ कॉम्प्लेक्साक वचून फोरमॅनाक धरलो आणि लास्ट फोरमॅनाक सांगलें की अशें अशें चल्लां। मागीर फोरमॅनान आमकां सगळें फायलीचेर दाखयलें की तो एग्रीमेंट केल्लो तातूंत भायल्यो गाडयो घेवपाच्यो म्हणून अशें मेन्शन करून आशिल्लें।
मागीर तांकां लेटर आयले, लेटर सुद्दां आमी प्रोड्यूस करपाक तयार आसा. लेटर आयले की तुमी विदीन गोवाच्यो गाडयो आनी आवटसायड सुद्दां थोड्यो गाडयो घेवच्यो म्हणून. आनी हाजेर लोकांनी आतां इतलो आवाज उठयलो, केन्नाच एक्शन जाली ना. आमकां खबर सुद्दां नाशिल्लो असलो वेस्ट येता म्हणून आमकां इतलो वास येता. हे कितें हो गोवा मीट कॉम्प्लेक्स आसलो न्हू, तो आमकां प्रॉब्लेम काय ना गोवा मीट कॉम्प्लेक्साचो. भितर तेणी ते प्लांट घातला खंय, हे भायले वेस्टान न्हू ते हाडपाचे. तो कितें वेस्ट, तो प्लांट कसो भितरूच कितें जाता तेच वेस्ट हें करपाचें. हे तेणी कर्नाटकाचे, गोंयचे सगळे, महाराष्ट्राचे सगळे हांगा हाडटा आनी ते वस काडटा तेगेली. आनी ती वस 3.5-4 लाख रुपया एक बॅरल ते. पूण हे पयशे कमोवपाक हें करता आनी लोकांक हांगासर त्रास करता. आमी आज जेन्ना आमकां फॅक्ट कळ्ळो तेन्ना आमी असले खपून घेवची ना. आमी पंच मेंबर लोकां बरोबर सदांच रावतले, लोकांचो साथ दितली. आनी हे पळय सायन दिला ते आमचे कडेन प्रूफ आसा की तांणी सांगलां हे करचें ना म्हणून. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. घेऊया एक ब्रेक.